ते पाद्री आयच्या जिवितान कशे त्रास भोगता। आज तांच्या जिवितान कितेंय वायट बरें जालें जाल्यार लोक तांकां क्रिटिसायज करता आनी ते जायते आपले फॅमिलीक सोडून जायते त्रास भोगता। सो हांवें हें पिक्चरांतल्यान दाखोवपाक लोकां मुखार हाडपाक एक म्हजी वीश आहली आनी ती वीश केल्या सारकी। सो तशेंच हांव मागतां लोकां लागीं हें येवन पिक्चर तुमी पळोवचें। आज पिक्चरां खूब येवपाक लागल्या, रिजनल पिक्चरां खूब तयार जावपाक लागल्या। मोस्टली लोक लव स्टोरीज आसता तांकां प्रिफरन्स दिता, लव स्टोरीज कित्याक पयशे जो डायरेक्ट प्रोड्युसर पयशे घालता तेजे पयशे रिकवर जावपाक इजी आसता। यंग जनरेशन जे आसता ते लव स्टोरीज प्रिफर करता, पण डिवोशनल पिक्चर काडपाक एक डॅरिंग करप म्हणल्यार खरीच मोठी गजाल। बालगंधर बाबा आनी एंड्रू बाबा आमी एप्रिशिएट करता की तेणी डिवोशनल पिक्चरां तेजे पयशे इन्वेस्ट केल्या, कित्याक रिकवर जावपाची चान्सीस भंय आसता, रिकवर जायत काय ना जायत म्हणून तितूंतल्यान ते आमी तांकां विचारलें तेणी सांगलें की हो एक प्रयत्न आसा आमची गोंयची संस्कृती आमच्या युथा मेरेन पावोवपाची। म्हाका चड खोशी जाता की ज्या पाद्रीचेर अन्याय जाता, आरोप प्रत्यारोप जाता, तो पाद्रीचोच रोल हांव ह्या पिक्चरांत करता। 19 तारखेर हे फिल्म रिलीज जाता आपल्या रवींद्र भवन मडगांव पाय तियात्रीस हॉलांत।